या मोग 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 म्हणटा आसतना आमचो देव आमचो मोग करता तरी आमचे तांतो कितें आशेता पूण आमचो देव आमचे कितें बरेंपण आशेता की या कितें आशेता पूण तें ल्हान एक स्लिपर ही म्हजी पोडणी म्हाका मस्त सांगतो रिवेल जालो. क्रिस्त तेही म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचो मोग अपरमीत आनी आमचो देव मोग आनी हो देवाचो मोग आमी जायत्यांनी साकला साकोनूच आसा मुखारी साकता कित्याक ताच्या मोगाक कितेंच आड येना कित्याक इंग्लिशान बरें आमी कांतार म्हणटा गॉड्स लव सो वंडरफूल सो हाय सो डीप सो वायड म्हळ्यार उंच गुंडाय विस्ताराय आमकां चिंतूंक जायना आनी हो मोगाचो देव आनीक आमचो मोग करता आनी तोच मोगाचो उपकार जावन तेच ताच्या पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडटा आनी जेजूय तस बापाचो मोग घेवन ह्या संवसार आयलो आनी आपल्या बापाक ताणें उगडापो केलो. त्या खातीर आमी जेजूक ही मान कर म्हणटा क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो अट्टापसो विसरूंक कोणा जायनो असो अपरिमीत मोग तो कावणेतान कुर्सा पर्यंत ताणें मोग केलो आनी मोगाचो उपकार आमकां दिलो म्हणटा आमी बऱ्या भाशेन कांतात. अशें म्हणटा आसतना ह्या मोग 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 म्हणटा आसतना आमचो देव आमचो मोग करता तरी आमचे तांतो कितें आशेता. हांवें विचारल्यार सवाल तुमी जायत्यो जापी आसूंक पुरो पूण आमचो देव आमचे कितें बरेंपण आशेता की या कितें आशेता. वय आज तुमी सवाल केल्या देवा तूं कितें म्हजे तन आशेता म्हळ्यार कशी जाप मेळटा हांव नेना आनी असलो आमचो व्हडलो एक सांत जेरोम बारीस हो महान सांत कित्याक पवित्र पुस्तकाची इतले ताणें नियाळ कर तो पवित्र पुस्तक कसो लात्यान तर्जमो केल्लो आनी दीस रात पवित्र उतराचेर नियाळ केल्लो हो मनीस आनी अशें सांगता की तो पवित्र पुस्तक जो कोण नेना तो क्रिस्ताक नेना म्हणून असलो मान सांत एका नतलांच्या राती नियाळान परावर्शन जावन ताका जेजू दिश्टी पडटा आनी जेजू कडेन तो विचारता सुमी हांव तूं कितें मागता म्हजें तन हांवें कितें तुका दिवं काळें मागता ताणें चिंतलें कोणा सगळो बायबल तर्जुमो केलो जेजू म्हाका दी म्हणून तागे म्हणून ना जेजू मावून रावलो एक पटी दोन पटी तिसरे पटी जेरोमान विचारतना ताणें सांगलें काय ल्हव तळ्यान तुजी पातकां म्हाका दी कितें तुजी पातकां म्हाका दी. जेरोम इतलो खोळवळटा गी ताणें चिंतूंक ना आमचो सुमी आमची पातकां विचारता म्हूण. आज म्हाका भावा आनी भयणी म्हजी आनी तुजे तोंड विचारच्यो सुमयान तेच कित्या खातीर पातकां आमची न्हय ताची आस कित्याक त्या पातकांक निर्मूलन करूंक तो आयिल्लो आनी त्या कुर्सार भरून आमकां ताणें सोडवून दिल्या. तशें म्हणटा आसतना पाताक आमचे थंय आसूं जो आनी हेच जावन आसा सुम्याचे आशा म्हजी आनी तुजे थंय कित्याक एजेकियल प्रवादाच्या ग्रंथांत देव सांगता हांव पातक्याचें मरण आशेना बघा पातकी जिणी सोड बरी जिणी म्हजेशी फाटी येजे म्हणून हांव आशेता. आनी जेजूच्या परगट जिणे वेळार जेजून कितें केलें सांडिल्ल्या शेळये विशीं म्हणटा कितें तो 90 आनी 9 शेळयो त्या तो संतोश पावना बगर एक शेळी सांडिल्ली परत ताका मेळत जाल्यार सर्गा संवसारांत व्हडलो संतोश भोगता. आनी तसो जेजू वेचीक पदाची ऑफर दिता आनी म्हणटा कशें बापूय आपल्या पुताक राखून आशिल्लो आनी तो पूत येता आसतना तो मुखार दवरता आनी ताका स्विकार करता आनी ताचें कितेंच तो आयकना बघा सगळ्यांक आपय सांगता दिया ताका हाडा ताका दोगलो हाडा ताका मोदी हाडा ताका मोचे दोगलो सगळे आनी मारा पाडको आनी आमी संतोश पावया कित्याक मरून गेल्लो म्हजो पोत परत्यान जिवान जाला आनी पाटी आयला. हो जावन आसा आमच्या देवाचो मोग भावाच्या भावा आनी भयणी त्या म्हाका भाव आनी भयणी न्हू तशें म्हणटा आसतना पातकां आमची न्ही कित्याक म्हणचे हांवें आमचे देवा थंय आमी संबंद जोडी जाय तर ही पातकां आमचे थंय आसूं नजो ती पातकां आमी समयाक समर्पीत करी जाय कित्याक ताका मात बोड आसा आमकां ताणें बरें त्राण दिता कित्याक आमी अस्क सायबाचे खंडीत जावन कित्याक दिसान दीस कितलोय तूं निशेव करताय ते निशेव आमी पडटा आनी त्याच खातीर जेजू
आमकां एक व्हडलो साक्रामेंत दिला तो कुंभसारीचो साक्रामेंत. आनी ह्या कुंभसारीच्या साक्रामेंत ताणें कितेंच कंडिशन घालूं ना, तुवें इतलेच दिसांनी कुंभसार जाय. हय पळय सभेन सांगला वर्साक एक पुटी पास्कांच्या पास्ताक पयलें एक कुंभसार जाया म्हूण. पूण तुका जर तर तुजें तें कितें उणेंपण आसा, जेजू सदांच तयार आसा म्हाका आनी तुका स्विकार करूंक. आयच्या पयल्या वचपान पळया अब्राहमाक कडेन उलयल्लो देव आनी आयच्या वांजेल्यांत जुदेवा कडेन उलयल्लो जेजू एकच गी. अब्राहमाक देव दिश्टी पडूना, ताळो मात आयकलो आनी अब्राहमान त्या थाळ्याक पाळो दिलो आनी सगळी तेची जिणी देवान सांगल्या प्रकार ताणें मुखार स्वेली. आनी त्या खातीर ताणें तो सल्लो केलो आनी तो सल्लो खोलो घेवन मोग आसो. कित्याक ताणें मनशाक रचलो ताच्या सारकें सैमासो जावन ताचे सगळी सदांच जियेजय म्हूण. पूण मनशाच्या अस्कत तो पडलो, पूण पडल्या मनशाक परत साल्वासन दिवंक ताणें मस्त प्रयत्न केले, जायत्या प्रावाद्यांक धाडले, परत 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 अखेरीक आपल्याच पुता ताणें धाडलो. त्याच मोगान मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी आज आमी सर सालार जाल्यार जर त्याच बापाच्या मोगान. तशें म्हणटा आसतना आमचो बापूय आमचे फातक्यांक तो फातकांक कांटाळटा पूण फातक्यांक कांटाळना. कित्याक कितेंय म्हजें उणेंपण आसा तर तो भोगशिता, पूण म्हजें मरण तो आशेना. आनी म्हजें मरण आशेता तर हांवें सांज जावन मरा जाय, कित्याक ताचे थंय हांवें सश्टां बाळा जाय म्हूण तो आशेता. आतां आमी कितें करचें? आमी करचें कांय नाका. आमी करता तें बरें करया, पूण आमकां आमी समर्पीत करूंक जाय. केन्ना तुमी देवाचेर भरोसो धरता, तो देव आमचो मोग करता आनी त्या मोगान तो आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणल्यार आमी आमचेर दुबाव नजो. आमी प्रयत्न आमी करचे, कित्याक कितले प्रयत्न करता तितले. कित्याक कोणूच ह्या मोट्टा म्हणसर सांज जायना. केदाळा सांज जावचें मेल्या उपरांत. तेजे म्हणटा अखेरचे घडये आमी प्रयत्न करीत जाय, आमी शांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक. आनी हाका जेजू आमकां चड तरेन आदार दिता ताच्या पवित्र शब्दाद्वारी आनी पवित्र सक्रामेंताद्वारी. कित्याक ह्यो मिसाचो सक्रामेंत जावन आसा, वर्तो सक्रामेंत, कुंभसारचो सक्रामेंत आनी एक वर्तो सक्रामेंत, अशें सर तरेनी आमकां देव आमकां आदार दिता. पूण जर तर हांव देवाक समर्पीत करता म्हजें जिवीत, तो म्हाका राखता आनी सांबाळटा. हो भावार्थ आमचे थंय तीर आसूंक जाय. आमच्या जिणेच्या खंयच्या कश्टाकांत वेळार आमी भियेनासतना खंयच्यो ताळण्यो कितले जाण म्हणटात पदर हांव मस्त प्रयत्न करता म्हज्या पातकाचेर जैत व्हरूंक. भियेनाकात, प्रयत्न आमी करीचे. तो जेजू आमच्या प्रयत्न पळयता नासतना आमी कितले पर्सेंट पास जाले हांव तो पळयना. कित्याक आमचे अस्कत आमचे थंय आसूंक जाय थोडी अस्कत काय, आनी ती अस्कत मात्र आमी आमच्या जेजूसांनी सदांच जियेत. कित्याक सांग पावलो सांगता 3 फावटी हांवें मागलो म्हज्या कुडीचो कावंटो काड म्हूण, पूण सोम्यान म्हाका म्हळें म्हजी खुरपा तुका पुरो पावलो. आनी त्या दाळा हांव पावलो. कित्याक म्हणटा केन्ना हांव अस्कत त्या दाळा हांव बळवंत. कित्याक सोम्याचो खुरपा म्हजें ती आसा, सोम्या साथ म्हजें ती आसा. हें जावन आसा आमचें चिंताप. कित्याक आमी अस्कत वय, पूण भिवचें नाका. केल्लीच केली पदकां केल्यार सोमी आमकां कांटाळना. ताका थंय बाबा फ्रांसीस म्हणटा कितले पटी मागता तुका पुरो जावंक पुरो तुवें पातकांचे बक्षणे मागून, पूण बक्षणे दिवंक बापाक कितेंच ओळाना. तो दिवनूच आसा. पळय मुगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत जावन मस्त केल्यान बरीं कामां. आनी प्रत्येक जाण म्हज्या जिवितांत हंतांत पळयता आसतना देवाची वाटो ताणें केल्ली करता ह्या जायती नियाळोवंक जायना. कित्याक सर तरांनी तो आदार दिता जो कोण ताका समर्पीत करता. अब्राहमाक ताणें राखलें, सांबाळलें आनी जसो बावर ताणें तीर केलो तशें म्हजो आनी तुजो तो बावर तीर करता, पूण फातीं चला जाय. 2 हप्त्या पयलें हांव एक ल्हान पडलो निसान पडटा आसतना. व्हडलें पडाव न्ही, ल्हान स्लिपरी म्हणटा आमी. तेदा म्हजो उजवो हात सकयल दिलो. म्हाका इल्लें फ्रोजन शोल्डर आहलें आनी तो सड जालो. 2 वर्सां आदीं बंबय आसतना आंबिलिकल हर्निया म्हळ्यार बोंबलीच्या हर्नियाक हांव ऑपरेशना खातीर हॉस्पिटल एडमीट जाता आसतना ती फिटनेस सर्टिफिकेट विचारली. तुमकां कोत्तालें हांवें येदो सचिन दिलें फिटनेस सर्टिफिकेट खाली आमच्या कामाक आनी येताना आमकां फिटनेस म्हणजे मेडिकल चॅकअप म्हणटा पळय तशें. पूण आतां ऑपरेशनाक फिटनेस सर्टिफिकेट जाय की तशें पुरा केलें. फिटनेस सर्टिफिकेट पळयतना पुरो रिपोर्ट नॉर्मल आसा, साकर मात बारीक चड जाल्या. आनी ह्या साखरी खातीर 2 हप्ते म्हाका पोस्टपोन केलें. ऑपरेशन जालें. मागीर एक 3-4 म्हयने वोकात कान गेले. मागीर घडये चॅकअप करतलो. कित्याक तेंचे आस्पत्रेचे पुरो मनशां आमच्या पिरगजीचेत. म्हज्या फाटल्यान आसले कदाळय उडास करूंत. पूण आदल्या जुनांत हांव हांगा आयलो.
बारीक सुशेगाद जेवलो 10 म्हयने कांय प्रॉब्लेम ना. साखर चेकअप करूं ना कांय ना, कित्याक डायट आनी पुराय करता हांव, म्हाका भिवून दिसूना. पूण परचे पडना उपरांत परत्यान काय मॅनिपुलेशन मागीर इंजेक्शन दिवंक आसा खंय बवड्याक, परत्यान हॉस्पिटल एडमीट केलो. परत्यान फिटनेस सर्टिफिकेट आनी तांतूय पळयतना साखर हाय आसा खंय. डॉक्टरांक अजाप, फादर इतली साखर काणून तूं आनी हांगा आसाय म्हळ्यार ते एक अजाप, कित्याक नाजाल्यार तुवें ICUंत आसा जाल्यार, कित्याक 470 खंय म्हाका गुर्तना ताचे नंबर आनी पुरा, आनी फास्टिंगार 200+ तशें म्हणटा कळटा तुमकां गोत आसल्यान. पूण कितें करचें, परत्यान म्हणजे पोस्टपोन जालें. फादर आमकां तुका ट्रीट करूंक जायना, 2 हप्ते परत्यान रेस्ट कर, इश्ट जाल्या उपरांत ये. म्हाका भाऊ आनी भयणी पळया म्हज्या जिवितांत ती साखर आसा म्हाका चिंतूना हांवें तितली आसा म्हणून. पूण तें ल्हान एक स्लिपर म्हजी पोडणी म्हाका मस्त त्यो रिवील जालो. फाटल्या 10 म्हयन्यांत हांव 5 किलो हांव जिरला. तशेंच म्हजें फ्रोजन चड मस्त दूख आली. 3 म्हयन्यांत ती दूख मस्त उणी जाली. 4 मातसो म्हाका दूख आसा कळनातली. पूण मागीर म्हजो दाक्तर म्हणटा, फादर हे पुरा साखरेचो प्रभाव, तुजी साखर सडल्या तशें तूं जिरलाय, आनी तशेंच हे पुरो दूख तुजें गेल्या साखरीत वरी. आनी म्हाका तशें करनाका, साखर चॅक कर फादर, तुवें इल्लेशें मेडिसन काडूंक जाय. आनी कित्याक म्हजी शुगर, ब्लड शुगर खंय, नॉट डायट वर बॉडी शुगर. फाटलें म्हाका भाऊ आनी भयणी कित्याक सांगता म्हळ्यार, आमचो स्वामी आमचे संगी आसा, तूं आमकां राखता सांबाळटा, पूण आमचें जिवीत ताका समर्पीत करचें. कित्याक हांव सांगचें केदां आमी जिवोवचें आनी मरचें ताचे खातीर. ताका कितें जाय तो करता, कितें जाय तें ऑपरेशन जालें. आनी म्हाका कितेंच भोगूं ना दूख, कित्याक म्हजो स्वामी म्हजे संगी आसा. पाटेच्या कण्याचें ऑपरेशन जाता आसतना, ओटीक ऑपरेशन थिएटर येताना हांव आसून येता आसतना ती नर्सा पुरा म्हणटा, फादर खंय तुमी पिकनिकाक येतात घेवन. वय म्हज्या जेजू संगी हांव केदां पिकनीक करचो, कित्याक म्हजो जेजू संगी आसतना हांवें कितें भिवची गरज ना. त्या खातीर म्हणजे थंय कोण पुरो येतात मागोवंक म्हाका ऑपरेशन. हांवें सांगते एकच ते सांगते, जेजू संगी वसा, जेजू संगी रावा, जेजू तुमकां पळयता. तुमी कांय भिवचें ना. खंयचे इंटरव्यू आसूं दी, खंयची परीक्षा जावं दी, पूण कोणाय उठवेता म्हूण ती तुका सपडना. आमचो देव मोगा आसूं, ताका कळीत आसा कितें दिजे म्हूण. तर म्हज्या भाव आनी भयणी, आमचो बोवाळ चड आनी चड आमच्या सुमेतें उर्जीत करया, कित्याक ताका आसात म्हणल्यार कितेंच ना. आमचें उणेंपण आमी भिवची गरज ना, कित्याक तो जावन आसा काकोदर. ताका ते वखरच मातसो काळ आमकां दिला. न्हय आमी प्राजीत कर, आमकां दंडणी कर, आमी वळवळा जाय म्हूण ना. ह्या आमचो पुरा संगतीनी आमचें तें बरेंपण येजें, नवेकरण येजें, नवी फळां येजें, हेच सुम्यान आशेवचें. तर ते समेच्या आशा आमी पुरा करया. ताच्या उत्तर प्रकार आमी सोलम प्रसारया आनी खंडीत जावन तोच समी आमकां राखतलो, सांबाळटलो आनी ताच्या मोगान थीर सांबाळटलो. आमीन.